प्रकाशनीच्या पुस्तकावेले वाचप. हांवें जुवावान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेंती थावन येतालो तो हांवें पळयलो. संवसाराक आनी सोमदिराक वायट करूंक देवान पदवी दिल्ली त्या चौगा देवदूतांक ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या चाकरांच्या कपालार एक शिक्को आमी मारीसूर तुमी संवसाराक वो सोमदिराक वो झाडांक वायट करूं नाकात. आनी जांचेर शिक्को मारलो तांची संख्या कितली ती हांवें आयकली. इस्रायलाच्या पुतादुवांच्या सगळ्या कुळांतली 144,000 शिक्को मारलोली आसली. हाचे उपरांत अवचीत एक भोव व्हड लोकांची उरपोंच हांवें पळयली. कोणाच्यान मेजूंक नासली जाय नासली तितली. सगळ्या देसांतली, सगळ्या कुळांतली, सगळ्या पर्जांतली आनी सगळ्या भासांची ती उरपोंच आनी धवी न्हेसोवन घालून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून सिंहासना मुखार आनी मेंढऱ्या मुखार ती उबी आसली. ती आर्डून म्हणटाली, सिंहासनार बसून आसलोल्या आमच्या देवाक जय, तशेंच मेंढऱ्याक जय. तांणी आमची सोडवण केली. सिंहासना जाणट्या आनी 4 जिव्या रोचना भोंवतणी उबे आसले ते सगळे देवदूत सिंहासना मुखार साश्टांगी पडले आनी देवाक तांणी भोजलो. तेन्ना तांणी अशें म्हणलें, आमेन. वाखाणणी, मोहिमा, जाणविकाय, दिनवासनी, भोवमान, पदवी आनी बळ आमच्या देवाक सासणाच्या सासणांक. आमेन. जाणट्या मदल्या एकल्यान म्हजे कडेन विचारलें, धवे न्हेसल्यान ती कोण आनी खंय तावन ती आयल्यांत? हांवें असो जबाब दिलो, तूंच सांग म्हाका दोनया. ताणें म्हाका सांगलें, निश्ठूर दुमाळ्यांतलो सोलोमोटी पावलो तो लोक हो. तांणी आपलीं वस्त्रां मेंढराच्या रोगतान धुल्यांत आनी धवी केल्यांत. ह्या पासत ती देवाच्या सिंहासना मुखार उबी आसात आनी ताच्या गाबऱ्यांत दीस आनी रात ताची सेवा करतात. देवाचें उतर हें. देवाचे बोट उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेता. म्हणया, असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्वराचे आदी आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सगळी. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. सबाब, असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्वराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो अल्क्या पलक्या वस्तूंक लोबडना तसल्याच मनशांक. सबाब, असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेता. ताका एकल्याकूच सर्वेस्वराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणदारा देवाची कृपा. असली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेता, जाकोबाच्या देवा. सबाब, असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. पागिवून जुवावाचें पयलें चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. खूद बाप आमकां म्हणटा, तुमी म्हजी भुरगीं
आनी खरेंच आमी ताची भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच थावन आमी देवाची भुरगीं. पूण फुडाराक आमी कितें जातल्यो तें अजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातल्यो म्हूण आमकां खात्री आसा. कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्यो. जसो जेजू निबेल शुद्ध तशें ताचेर हो भरवोसो दवरून आसात तीं सगलीं आपुणूय निश्कळंक जावंक वावुरतात. देवाचें उतर हें. देवाचे वट उपकार. उद्गार. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. कोश्टरले न्हू तुमी, बार व्हरतले न्हू तुमी, म्हजीशी येयात सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. मातयेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांच्यो उरपोजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे सीस ताचे सुरशी आयले. तेन्ना आपलें तोंड उगडून अशें तो तांकां शिकोवंक लागलो. कुशे मनान गरीब तीं सुभागी, सर्गींचें राज तांचें. रुडोवन करतात तीं सुभागी, देव तांकां बुजोवन दितलो. बोलीं तीं सुभागी, प्रितूंक तांचें दायज. प्रमाणीकपणान तांत्यांत आनी भुकेतात तीं सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दयाळ तीं सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजां नितळ तीं सुभागी, तीं देवाक पळयतलीं. शांती करतात तीं सुभागी, देव तांकां आपलीं भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात तीं सुभागी, सर्गींचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमानीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्साची वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोश भरीत जायात, कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमचे आदीं प्रवाद्यांक तसोच तांणी दुमाळो दिला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता.